भारता भायले नागरिकत्व वा दोट्टी नागरिकत्व घेतिल्ल्यांच्या आड हांव ना. हांव तांकां मान दितां. मात बदलाक तांच्यांनी गोंयाक रेस्पेद दिवपाक जाय. म्हजेर कोणें वक्तव्य केल्यार म्हाका फरक पडना. मात गोंयकारां आड भायर रावून कोणें वक्तव्य करचें न्हय म्हण मंत्री लोबो RDXGOA चॅनलार घेतिल्ल्या राजमाची कार्यावळीच्या खासा मुलाखतीत उलयला. RDXGOA खातीर दर्शन लोलयेकार आनी संजय मनोली. आता हालीच एक कॉन्ट्रोवर्सी जाली नवी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आणि ड्युअल सिटीजनशिपीचेर एक कॉन्ट्रोवर्सी जाली आनी तुवें एक खंय स्टेटमेंट केलें आनी ताजे खूब रिपरकशन्स रिएक्शन्स जाली. सी रिएक्शन म्हाजेर लोक दितलोच. हांव ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जे लोक आहा तेंचेर अगेन्स्ट ना. आय रिस्पेक्ट देम बट आय एक्सपेक्ट द सेम रिस्पेक्ट दे शूड गिव टू आवर गोवन पीपल एंड ऑल्सो टू आवर स्टेट. ते जेन्ना म्हणटा आमी गोंयचो खूब मोग करता, ते जेन्ना म्हणटा आमी गोंयचे लोकांचो मोग करता, आमी गोंयची भुमीचो मोग करता, जाल्यार तेणी तितलो रिस्पेक्ट ह्या भुमीक दिवपाक जाय. हें म्हाजो पर्सनल व्यक्ती मत, म्हाजें मत. कित्याक मत म्हणटा हांव हें म्हाजें की आय डोंट वॉन्ट देम टू कमेंट लायक व्हेरी हार्शली ऑन गोवा. अशें तशें गोंया तुमी अशें केलें, गोंया तुमी तशें केलें. आमकां म्हणा, गोंयांक म्हणा नाका, गोंयकारांक म्हणा नाका. तुमी ते येतात थोडे जाण काडटा केशी घालता आनी कोणाच्या नांवान केशी घालता. दी रायट डिफेमेटरी पोस्ट म्हाजेर घाल, नो प्रॉब्लम. डोंट रायट ऑन गोवा बिकॉज एवरीबडी कॅन सी दोज पोस्ट. हाऊ मच यू आर गोइंग टू कीप क्वायट. एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आय फेल्ट सो दॅट आय शूड स्पीक. आनी हांव तेंचे अगेन्स्ट उलोवंक ना. हांव तेंचे इतलेंच म्हटलां तेंकां. हांवें म्हणलें आय नो दॅट यू ऑल लव गोवा. तुमी आदीं गोंयकार आसले, तुमी एक तुमकां फेसिलिटी आहा, आमकां सगळ्यांक फेसिलिटी आहा. जेन्ना आमी आमचे माय पाय गोंयान जाल्ले पुर्तुगीज टायमाचेर तेंकां फेसिलिटी आहा. पोर्चुगीज पासपोर्ट करून तुमी लंडनाक वचोंक जाता वा युरोपाक खंय तरी सेटल जावंक जाता. सो तेणी लोकांनी कामा खातीर केल्लें आहा तें हांव मान्य करता. पूण थिंगा वचोन थिंगासर रावन गोंयचो मोग करता म्हणून तूं डिफेमेटरी पोस्ट घालिनाका.